कितें आशिल्ले ह्या वादा फाटले रिजन? खरें म्हणजे तो स्टेटमेंट नाशिल्लो म्हजो. हांवें खंयच अशें वक्तव्य केलें ना. कसलो चीफ मिनिस्टर जावं इंग्लीश जाय म्हणटा, ही कोंकणी कांय गरज ना, मराठी कांय गरज ना, आमकां इंग्लीश जाय म्हणटा, शिक्षण इंग्लिशींतल्यान जाय म्हणटा, लोकांची भास इंग्लीश जाय म्हणटा, हे ताळगिरी खंत. सो जर चेंजीस करचे पडले आता राजभाषा कायद्यान जाल्यार जे मराठीचो जो उल्लेख केला तो काडपाक जाय म्हणटा तूं. जर सगळेच कोंकणी उलोवपी आनी सगळ्यांक कोंकणी जाय जाल्यार आंदोलन कित्याक जायलें? विरोध करपी कोण आशिल्ले? कोंकणीवाल्यांक गोंय सेपरेट जाय आशिल्लें, मराठीवाल्यांक मर्ज जाल्ले जाय आशिल्ल्यो असोय मुद्दो आशिल्लो काय? महाराष्ट्रवादी नांवान जो पक्ष हांगा गोंयांत स्थापन जालो तो आपलो महाराष्ट्रवाद सोडपाक तयार ना. जाल्यार आमकां एडवायस दिता, तुम्ही मराठीचे बरोबर उलयनाकात, तुम्ही गोंयांत आवो जावो खावो घर तुम्हारा. जे सांस्कृतिक प्रोग्राम जाता किंवा पुजा जाता हे सगळे मराठींतल्यान जाता, जाल्यार तुम्ही मराठी कित्याक आपणावपाक सोदिनात? कित्याक आमकां आमचे संस्कृतीचे रक्षण करपा खातीर लागींची भाशा, सगळ्यात चड लागींची म्हणजे मराठी. हांव मराठीन शिकला, ताजो म्हाका अभिमान आसा की जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तांणी बरयला, कोंकणी इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ महाराष्ट्री प्राकृत. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आणि सगळ्यात पयलीं पुराय गोंयच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हुंदुनीत परबी. आणि आयज गणेश चतुर्थी हा सगळे जाण आपल्या घरा कडेन देवाची पुजा करता आणि जो सण मनयता. एक हांव हांगासरल्यान सुरू करता. एकदां हांवें एक लेख वाचिल्लो, तेन्ना कोणी तरी एका लेखकाक प्रश्न केलो की तुमचे चवथीन कितें आसा? दर वर्सा तीच चवथ येता, तशीच माठोळी बांदता, तशेंच देव हाडटा, तुमी पुजा करता आनी पायता. सो एक सुंदर असो एक आन्सर दिलो. तो आन्सर आयकपा सारको आशिल्लो की प्रत्येक वर्सा आमची उमेद नवी आसता आणि हे उमेदीन जेन्ना आमी करता चवथ तेन्ना आमकां मनाक बरें दिसता. एक एक नवे घरान एक बरें कार्य जाल्याचें समाधान मेळटा. आणि इतलो सुंदर आन्सर आशिल्लो की हांव प्रत्येक फावटी आतां चवथ जेन्ना मनयता तेन्ना एक नवी उमेद म्हाजी कितें आसा ती सोदून काडपाचो प्रयत्न करता. सो तुमी बी नक्की तशें करता आसतले. पूण आयज एक असो इंटरव्यू घेवपा खातीर आमी आयल्या जो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावप भरपूर गरजेचो आसा. गोंयकार कित्याक म्हणटा? कारण गोंयकार हो आमी हॉस्पिटॅलिटी आमची बरी म्हणटा, आमी सदांच मोवाळ अशें म्हणटा आणि त्या खातीर ह्या मोवाळ गोंयकारां कडेन पावप भरपूर गरजेचो आसा. त्या खातीर हो इंटरव्यू आमी घेवन येता. आमच्या बरोबर अशें एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी गोंय लिबरेशन ते आतां पर्यंत गोंयच्यो जितल्यो मेजर चळवळी जाल्यो तातूंत तांचो सगळ्यान मोठो हात आशिल्लो किंवा तांचो एक वांटो आशिल्लो म्हणपाक शकता आमी. आणि तांच्या बरोबर आयज उलोवपाची संद, कारण माझी एज आणि तांची एज इतली डिफरन्स आसा, पूण म्हाका तांचे बद्दलचे एक आपुलकाय तांच्या शब्दांतल्यान तांच्या विचारांतल्यान आयिल्ली आसा. आणि विचारांतल्यान जेन्ना आपुलकाय जाता आनी मनीस रोखडोच जुळपाक लागता. आमच्या बरोबर आसा ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मावजो सर. सर भाई वेलकम. सगळ्यात पयलीं हांव भाईच म्हणटा, कारण गोंयकार जेन्ना उलयता तेन्ना भाई हे शब्द खूब लागीं पावता. भाई सगळ्यात पयलीं सुरू करता की एक वाद जालो म्हणटा हांव कोंकणी आणि मराठीचो, आणि तुमचो एक स्टेटमेंट पेपराचेर जेन्ना आयलो आनी ताचे उपरांत हो वाद सुरू जालो, कितें आशिल्ले ह्या वादा फाटले रिजन? खरें म्हणजे तो स्टेटमेंट नाशिल्लो म्हजो. हांवें खंयच अशें वक्तव्य केलें ना, खंय अशें भाशण केलें ना, खंय बरोवन काडलें ना. कोणाक दिसलें हांवें पत्रक काडलें म्हणून. पत्रक काडपाक प्रश्नूच नाशिल्लो. आणि सगळें वातावरण शांत आसतना मदींच हो वाद कसो उतरो आसता म्हणजे म्हाकाच कळेना. एक पत्रकारान म्हाका जाल्यार दिसपाक लागना आतां की पत्रकारान जाणून बुजून हो वाद निर्माण केला काय कितें. हांव कोणाक एट्रिब्यूट करना मोटीव, पण त्याच बरोबर पत्रकारान म्हाका प्रश्न केलो की आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की मराठीन पत्र बरयल्या मराठीन उत्तर दितलो. हें कितलें बरोबर? हांव सांगलें तातूंत चूक कांय ना. इंग्लिशीन पत्र बरयल्या, इंग्लीश आमचे भाशेनी, इंग्लिशीन पत्र बरयल्या आमी इंग्लिशीन उत्तर दितात. मराठीन बरयल्या मराठीन दिवपाक कितें चूक आसा? तागेलोच प्रश्न आशिल्लो. पण राजभाशेंत मराठी ना न्ही. आमी राजभाशेंत मराठी ना म्हणून मराठी पत्र उत्तर मराठीन दिवची न्ही म्हणून आसा. मागीर मराठीन ताका हें आसा म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें हें बरोबर न्ही. मराठी राजभाशा कायद्यांत घाल्या तेच मुळांत चुकलां. कित्याक खंयचोय राजभास कायदो हो एकाच भाशे खातीर आसता, बरोबर, प्रदेशाचे भाशे खातीर. तर एक प्रदेशात दोन भासो आसूंक शकना हें म्हजें मत. आनी हांवें कन्व्हेन्शनली इतले राजभाशेचे कायदे बाकी राज्यांनी जाल्यात ते वाचून पळयल्यात, खंयच ना अशें. सो हो म्हगेलो स्टेटमेंट न्ही, हें म्हगेलें प्रतिक्रिया आशिल्ली ताणें विचारली प्रश्नाचेर. आनी घडये ताणें म्हाका विचारलें आसतलें
आनी खंयच्याय तरी एका एबसेंट मायंडेडली हांवें ताका उत्तर दिलां आनी तातूंत चूक कांय ना. ताणें विचारलें राजभास कायदो बदलपाची गरज आसा काय म्हणून. बदलपाक जाय केन्ना जाल्यार. कित्याक खंयच्याच राजभास कायद्यांत अशें आसना. आनी राजभास कायदो कोणा खातीर तें सांगता. राजभास कायदो हो जाका शिक्षण ना जाल्यार जाका उलोवपाक कळटा आनी समजता त्या भाशेंतल्यान तांकां तांचे पर्यंत कायदे वचचे, कानून वचचे, आमच्यो स्किम्स आसात सरकाराच्यो त्यो तांचे मेरेन पावच्यो. आतां सांग मराठीन समजा एक स्कीम जाहीर जाली जाल्यार गोंयच्या साश्टीच्या खंयच्या क्रिस्तांवांक ती कळटली. आनी तीच समजा क्रिस्तांवान कोंकणीन केली, गोंयच्या क्रिस्तांवांक कळटली, गोंयच्या हिंदूंक कळटली, ह्या सो कॉल्ड मराठीवादी किंवा मराठी प्रेमीक तरी कळटली. म्हणजे सगळ्यांक जी आस्पावन घेता कॉमन बॉन्ड जो आमचो आसा तो कोंकणी. आनी म्हणून ती राजभाशा. हातूंत मराठीचो दुस्वास बी खंय आयलो म्हाका कळना. सो तातूंत तांणी विचारलें दिसता तुमकां की जे मराठीचो जो उल्लेख आसा राजभाशान कायद्यान, उल्लेख तसो मराठीचो आसा कायद्यान आसा तो मागीर घाला. ओके. तो मूळ मुसुल्यांत नाशिल्लो. जेन्ना राणे सरकार हांगा राज्य करताले, राणे सरकार म्हाका दिसना ताका कोंकणीचोय मोग आसा आनी मराठीचोय. तो इंग्लीश बगतो चीफ मिनिस्टर तेन्ना. म्हाका याद जाता डॉक्टर अनंतमुर्ती गोंया आयिल्ले, आमीच आपयल्ले ताका एका फंक्शनाक. तेन्ना आमचे प्रताप सिंग राणेंनी ताका आपल्या घरा कडेन, तेन्ना ते मुख्यमंत्री, आपल्या निवासाचेर ताका च्या आपयले सकाळचे. ओके. आनी हे च्या पिवपाक गेले. थंय गेल्ले कडेन राणेन विशय काडलो आनी राणेचे म्हणणें आयकून अनंतमुर्ती इतले अपसेट जाल्ले, ताणें म्हाका फोन करून आपयलो आनी म्हजे बरोबर आमी म्हाका याद जाता ते भशेन गाडी घेवन गेलो. नोवा गोवा ते राविल्ले. कला अकादेमी कडेन हांवें गाडी दवरली आनी आमी दोगी चलत मिरामार गेले. आनी वाटेर तांणी सगळी खंत काडली. कसलो चीफ मिनिस्टर जावं, इंग्लीश जाय म्हणटा, कोंकणी कांय गरज ना, मराठी कांय गरज ना, आमकां इंग्लीश जाय म्हणटा, शिक्षण इंग्लिशींतल्यान जाय म्हणटा, लोकांची भास इंग्लीश जाय म्हणटा. हे ताळगेली खंत. हांव काय नाशिल्लो थंय, हांव काय एट्रिब्यूट करूंक शकना. पण जी अनंतमुर्तीन म्हजे कडेन उलोवन दाखयलें तें हांव आतां सांगता. म्हणजे ताका लागून ह्या आमच्या मुख्यमंत्र्यान जेन्ना कोंकणीचो मसुदो तयार जालो तातूंत तें घुसडलें. कित्याक घुसडलें हांव नकळो, पूण ताणें कोणाक तरी फुडें काडलो. म्हाका दिसता तेन्ना एक शंभूभाऊ बांदेकर ना आनी दुसरे सुभाष शिरोडकर. तांणी तें तातूंत मराठीचेंय बी आमी तेच ऑफिशियल लँग्वेजीनी. बरोबर. ऑफिशियल लँग्वेज कायदो हो कोंकणी आनी गुजराती खातीर आशिल्लो. गोंयची राजभाशा कोंकणी आनी दामाव आनी दीव हांचे खातीर गुजराती. बरोबर. ज्या जाग्यार ती भाशा उलोवपी लोक आसात, उलोवपी, मानपी न्ही, भजन करपी आनी आरती करपी न्ही, जे नाटक करपी अशी न्ही, संस्कृताय जपपी अशी न्ही, उलोवपी आनी समजुपी लोक आसात त्या लोकां खातीर ती भाशा आसता. भारताची हांव थोडे भितरूच सांगता. सबंद देशांत प्रत्येक राज्याचो आपलो कायदो आसा. पंजाबी भाशा गुरुमुखींत बरयतात, देवनागरींत बरोवपी आसात आनी उर्दून बरोवपी चड आसात. सॉरी हय, परतो अरेबीक भाशेन बरोवपी आसात. अशें आसतना पंजाबीचो कायदो स्पश्ट म्हणटा पंजाबी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द स्टेट. पंजाबी मिन्स अशें घाल्लें आसा. उतर वाक्य तांकां कोट करता. पंजाबी मिन्स पंजाबी रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. हें कित्याक घालचें पडलें? हें एक वेळार पंजाबीक बरें आसा कित्याक दोन लिपींनी बरोवपी लोक आसात. पूण हिंदी खातीर दोन लिपी नात न्ही. हिंदी खातीर एकच लिपी. मागीर हिंदीचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्ले कायद्यांत म्हणला हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. कित्याक बरोवचें पडलें? हाजे फाटलें रिजन लोकांक कळना. लोक हांगा कायद्याच्या कचाट्यान सापडपा नाका म्हणून बरोवचें पडटा. आनी खंयच्याच एक सांगता, खंयची राजभास पेल्यान दवरल्या पासून खंयचीच भास दोन लिपी घेवन डेव्हलप जावपाक पावना, विकास जायना. आमी हांगा 5 लिपींनी म्हणटाले, आतां 2 लिपी वगळच्यो पडटात. पूण अजुनूय बी आमच्यो कन्नड, रोमी आनी देवनागरीन बरोवपी लोक आसात. पूण आमचे मदीं सुसंवाद जायना. ताजें कारण आमी आयकल्यार आमकां एकमेकाचें समजता, वाचूंक पावना. म्हणटकीर कन्नड भाशेन बरयल्लें पुस्तक आमकां वाचूंक कळना. आमी देवनागरीन बरयल्लें कन्नड लिपीन कोंकणी बरोवपी लोकांक वाचूंक कळना. हें आमी तांच्यो मर्यादा समजून घेतली जाल्यार आमकां कोंकणी ही कित्याक जाय हें आमच्या लक्षांत येतलें. कोंकणी एकच भाशा अशी जी सबंद कोंकणी समाजाक, तो गोंयचो आसूं, गोंय भायलो आसूं, खंयचोय आसूं, ताका जोडटा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे गोंयांत विदीन गोवा, विदीन द स्टेट ऑफ गोवा, जांकां मराठी कळना
तांकां पासून कोंकणी कळटा. जांकां कोंकणी कळटा तांकां कळटाच, पूण मराठी कळटा तांकांय कोंकणी कळटा. म्हणून कोंकणी ही शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. महाराष्ट्रात 13 कोटी लोकसंख्या, 8 कोटी मराठी भाषक उलोवपी, बाकीच्यांक कळना मराठी. बाकीचे वेगळी भाशांतल्यान आयिल्ले लोक आसात. मुंबय सारकें शहर, पुण्या सारकें शहर आज ती कॉस्मोपॉलिटन जाल्यात, आय कॅन अंडरस्टँड. पूण गुजराती आसा समाज 2 कोटीचो, तांची गुजराती कित्याक घेवना? म्हणजे गुजराती म्हणजे मोर दॅन नियरली अबाउट 10% लोक गुजराती आसात. आनी गोंयांत कितले आसात मराठी भाशक? तुगेली हाजे प्रमाणे सेन्ससा प्रमाणे 10% आसात. 10% जर मराठी आसात उलोवपी, जाल्यार मागीर आमकां कित्याक जाय ती राजभाशा? हांव म्हगे म्हणपाचें राजभाशा कायद्याचें खास एक कारण आसता, तें गोंयच्या भुमिपुत्राक संरक्षण मेळचें, ताका नोकरे बाबतींत संरक्षण मेळचें. आतां तुमी म्हणशात कोंकणी मनीस कर्नाटका आसा तो येवन हांगा नोकरी घेवंक शकना, पूण ताका डोमिसायल काय हेंय लागता. म्हणटकीच आमी दोनूय विचार करून, सगळो विचार करून हो कायदो तयार करतात. तशें आमी गोंयची राजभास ही कोंकणी केल्या. फाल्यां गोंया येवन राविल्लो मराठी मनशाक हांगा नोकरी मेळची न्ही म्हणून ती नाका. आनी नाल्यार आज जे गोंयांत रावन कोंकणी जाय पूण मराठी जाय म्हणपी आसात न्ही, तातूंत चडावत लोक सगळो महाराष्ट्रान येवन हांगा स्थायीक जाल्लो. आज न्ही जाल्यार 100 वर्सां पयलीं, 200-500 वर्सां पयलीं. पूण एका प्रदेशांत 2 भासो उलयनात, हें तुमकां फूट दिसतलें. पूण हे सामकी ही वस्तुस्थिती. तांच्यांनी आनी एक हें सांगलें की अशे राज्य आसा भारतांत जेंची 2-3 सुद्दां स्टेट लँग्वेज आसा, तोय तेंचो मुद्दो आसा, जाल्यार गोंयांत कित्याक जावं शकना? गोंया भारतांत खंयच नात एक्सेप्ट 1-2 राज्यां आसात ज्या जाग्यार. आतां सिक्कीम सारकी राज्य, आतां सिक्किमाची जर जॉग्राफी टॉपोग्राफी जर तुमी पळयली तुमच्या लक्षांत येतलें, त्या येदेशा राज्यांत पासून 4 वेगवेगळ्यो भासो उलोवपी लोक आसात. ही भास उलयता ताका ती कळना, ती उलयता ताका ही कळना. म्हणून सिक्कीम राज्याच्यो 4 राजभाशो आसात. पूण सिक्किमा कडेन गोंयची तुळा करूं नाका. सिक्कीम हो एक वेगळे तरेचो टॉपोग्राफिकली वेगळो असो एक प्रदेश आसा. सो जर चेंजीस करचे पडले आता राजभाषा कायद्यान, जाल्यार जे मराठीचो जो उल्लेख केला तो काडपाक जाय म्हणटा तुम्ही? न्ही म्हगे पळय, हांव सामको एक्स्ट्रीम तोका वचपी मनीस न्ही. तुमी प्रश्न कसो विचारता ताजेर हांव उत्तर दितलो. पूण म्हजें मत आसा की सद्याक जो कायदो केला, आमकां कोंकणी राजभास जावची म्हणून केदें व्हडलें आंदोलन करचें पडलें. कोणा विरुद्ध आंदोलन? जर सगळेच कोंकणी उलोवपी आनी सगळ्यांक कोंकणी जाय जाल्यार आंदोलन कित्याक जालें? विरोध करपी कोण आशिल्ले सांग? तेन्ना विरोध करपी आशिल्ले ते आमचे आज जे आमकां कोंकणी प्रेमी म्हणटात त्या लोकां कडच्यान विरोध जातालो. आज हे कोंकणी प्रेमी, मराठी प्रेमी म्हणटात ते आमी कोंकणीचेरय प्रेम करतात पूण आमकां मराठी जाय म्हणटात. हें कशें म्हाका लॉजीक म्हाका बरें कळना. आनी म्हाका जेन्ना हांव कोंकणी जाय म्हणटा तेन्ना म्हाका मराठीन नाका म्हणना, हांव राजभाशेन नाका म्हणटालें. आनी हो कायदो सगळे कडेन आसा तसो. सो मातसो हांव फाटल्यान वयता भाई, जेन्ना ओपिनियन पोल जालो, अस्मिताय दीस आमी मनयता, सो तेदे वेळार एक आयडेंटिटी खातीर आमी वोट केले गोंया खातीर. पूण ताज्या फाटलो एक हे आशिल्लो की कोंकणी आनी मराठी असो सुद्दां एक मुद्दो आशिल्लो की कोंकणीवाल्यांक गोंय सेपरेट जाय आशिल्लें, मराठीवाल्यांक मर्ज जाल्ले जाय आशिल्ल्यो, असोय मुद्दो आशिल्लो काय? कारण तुमी त्या वेळार सक्रीय आशिल्ले. सो अशें कितें आशिल्लें तेन्ना सुद्दां? ऑफकोर्स गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना आमकां एक आनंद जाल्लो, गोंयांत आतां स्वराज्य मेळ्ळें. स्वराज्य म्हणजे कितें? लोकांचें राज्य. स्वराज्य म्हणजे आपली संस्कृताय, आपलो इथोस जो आसा ते आतां सांबाळून उरतलें. पुर्तुगेजांनी कितें केल्लें तें आमी पुरतून उगाळया नाका. पुर्तुगेजांनी कोंकणीचेर बंदी हाडल्या. 400 वर्सां 300 वर्सां बंदी आशिल्ली. 1684तल्यान बंदी आशिल्ली. 1961 वर्सा गोंय स्वतंत्र जातकीच आमचे एस्पिरेशन्स अकस्मात वाडल्यो आनी आमकां दिसलें आतां आमकां आमच्या हातांत राज्य आयलें. गोंयकारांनी गोंयचेर इतिहासांत केन्नाच राज्य केल्लें ना. सदांच आमचेर बाकीच्यांनी राज्य केलां. कदंबांनी राज्य केलां, तांची कदंबाची कन्नड भाशा हांगा राजभाशा जाली. आमचे रामराव यादव यादवांचे राज्य आशिल्लें तेन्ना देवगिरीच्यान. तांचे राज्य आशिल्लें तेन्ना मराठीचो राजभाशा म्हणून उपयोग जातालो. पूण गोंयचेर कोंकणी मनशांनी केन्ना राज्य केलें ना. ताका लागून केन्नाच ही राजभास जावपाक पावली ना. आतां ही संदी आयल्या हाजो आमकां आनंद आसा. ओपिनियन पोला वेळार जेन्ना गोंय स्वतंत्र जायना फुडें पयलीं मुखार सरलें तें महाराष्ट्र. गोंय आमचें, गोंय आमचें, आमकां दियात. अरे काल पयर स्वतंत्र जालां, आमी ल्हान आसतले
पूण आमची म्हणून एक अस्मिताय आसा. बरोबर. आतां त्याच वेळार आमच्या लोकांक दिसपाक लागलें हय हय आनी त्याच लोकांनी आमचें तकलें घाल्या हांगा आमचें शिक्षण म्हज्या बापायन मराठी शाळा चलयल्या. म्हाका ताचो अभिमान आसा कित्याक आमकां आमचे संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर लागींची भाशा सगळ्यांत चड लागींची म्हणजे मराठी. हांव मराठीन शिकलां ताचो म्हाका अभिमान आसा. कित्याक तेन्ना कांय कोंकणी शिक्षण एवेलेबल नाशिल्लें. कोंकणीचेर बंदी आशिल्ली. ती कांय बंदी सदां काळ उरूं नाशिल्ली. पूण सुरवातीक बंदी जाल्ल्यान आमी मराठीक लागीं केली आनी ताका लागून आमी उर्वरीत भारता कडेन भारतीय संस्कृती कडेन मूळ गोंयचे संस्कृती कडेन आमी नातें किंवा नाळ आमची जोडून दवरली. हें आमकां मान्य आसा. पूण महाराष्ट्रान दावो केलो की गोंय आमचें. गोवा महाराष्ट्राचें नंदनवन आहे आनी आमी तें आमची म्हणून आमकां जाय. म्हणून कित्याक जाय तर त्या वेळार भाशावार प्रांतरचना जाल्ली. दुर्दैवान भाशावार प्रांतरचना जेन्ना उर्वरीत भारतांत जाली तेन्ना गोंय स्वतंत्र जावन आशिल्लें. म्हणजे गोंय तातूंत नाशिल्लें. गोंय नाशिल्ल्यान उर्वरीत जो कोंकणी प्रदेश आशिल्लो जावं बांदा सावंतवाडी धरून फुडें पर्यंत आनी हेवटच्यान कर्नाटकांत कारवार धरून कुमटा मंगळूर पर्यंत होय पयस उरलो. म्हणजे कोंकणी मनीस कर्नाटकांतय पावले आनी कोंकणी मनीस मराठी प्रदेशांतय पावले. पूण गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत आमकां दिशिल्लें आतां कोंकणीक बरे दीस आयले म्हणून. पूण महाराष्ट्रान कितें केलें कोंकणी ही गोंयची बोली कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणून हो मराठी भाशक प्रदेश म्हणून हे महाराष्ट्राक वचपाक जाय. हें लॉजीक वापरून तांणी गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण इन द एंड आमचो ओपिनियन पोल जेन्ना जालो तेन्ना आमचे सुदैवान म्हणया जे क्रिस्तांव लोक गोंयांत आशिल्ले ते कांय शाळेंत वचनाशिल्ले मराठी. तांकां मराठी कळनाशिल्ली सामकी कळनाशिल्ली. झिरो. अजुनूय तांकां मराठी भाशा कळना. आमी शाळेंत गेल्यात आमी कितें वाचतात म्हणून आमकां कळटा. आजवर तर गोंय कितें हिंदूंचें म्हणजे हें फंडामेंटलिजम जालो अशें आसूं जायना. गोंय सगळ्यांचें. म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखतकीच एक नक्की जालें आतां हाजे मुखार विलिनीकरण सोंपलें. पूण आमचे महाराष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्रवादी नांवान जो पक्ष हांगा गोंयांत स्थापन जालो तो आपलो महाराष्ट्रवाद सोडपाक तयार ना. जाल्यार आमकां एडवायस दिता तुमी मराठीचे बरोबर उलयनाकात. तुमी मराठीचे उलोवप बरोबर जायना. हें आमकां सांगपी तो कोण. तुमी महाराष्ट्रवाद कित्याक काडून उडयनात. आपली टायटल पार्टीचें नांवूच महाराष्ट्रवाद आसा. जेन्ना महाराष्ट्रवाद सोंपला हे सगळीं मान्य करतात. आज सरकार जुटेर आसा ते महाराष्ट्रवाद असं म्हणून ना. महाराष्ट्रवाद सोंपला म्हणून आमचें सरकार थंय आसा. सो काळांतरान ह्यो गोष्टी बाई खूबदां जाल्यो. म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल हांव ओपिनियन पोलाचो जो एक संदर्भ घेतलो ताच्या उपरांत आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. स्टेटहूड मेळपाचें कारण सुद्दां कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज सुद्दां म्हणून जाली. हे खुबशे जाणांक समजोंक ना काय कितें अजून की कोंकणी किंवा गोंयची ओळख ही कोंकणी म्हणून आसा. गोंयची वळख ही कोंकणीच सगळ्यांक खबर आसा. फक्त महाराष्ट्राक कांय लोक आसात सगळे म्हणना कांय लोक आसात फॉर पॉलिटिकल रिजन ते कोंकणी ही मराठीची बोली मानतात आनी म्हणून ती आमच्या मराठी भाशेकय लोक आसात थंय अशें म्हणटात. आनी गोंयकारांची एक चुकता. आमी बाकीच्या देशांनी बाकीच्या राज्यांनी गेल्यार कळटलें. हांव कर्नाटकांत गेलो कोंकणी कळपी मनीस पासून कोंकणी उलयना. तो तुका कन्नड भाशेन सांगता. महाराष्ट्रांत वच महाराष्ट्रांत तुका गांवां गांवांनी फक्त मराठी उलयतात. गोंयांत पळय आमचे ट्युरिस्ट येतात महाराष्ट्रांतल्यान कोणूय आयलो आमी आनंदान ताजे कडेन मराठी उलयतात. हिंदी मनीस आयलो आमी ताजे कडेन हिंदीन उलयतात. कोणाक कळना इंग्लीश उलयतात. लोकांक दिसता आमची हे मल्टीलिंग्वल गोवा. आमकां खंय कोणीय गोंयांत आवो जावो खावो घर तुमारा अशी तांची वृत्ती जाल्या आनी तांकां दिसता गोंयांत कोंकणी कळना जाल्यार जाता. हें आनी खंयच्याच राज्यान जायना. हांव आतां ज्ञानपीठ मेळिल्ल्याक जवळ जवळ भारतभर भोंवलां आनी प्रत्येक कडेन स्टेजीर पासून जर ओडिसांत गेलो म्हाका म्हजें स्वागत धरून सगळे निमाणे कडेन पर्यंत ते उडिया उलयतात. एखाद्री जर वाक्य एखाद्रो जर सांगपाक जाय इंग्लिशीन सांगतात आनी हांव एकलोच ती इंग्लिशींतल्यान उलयतां. म्हाका एक कडेन वायट दिसता कित्याक इतलोय लोक आयलो तितलोय उडिया जरी तांकां इंग्लीश कळटा तरी ते आपली भास सोडिना. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आनी प्रत्येक कोंकणी मोगीन हे सध्या समजोवपाची गरज आसा. भाई एक तुमी प्रश्न काडलो की कोंकणी ही बोली भाशा मराठीची असो म्हणटात अशें खूब कडेन हे केल्लें वता. सो आमी आनी तेंचो एक मुद्दो आसा की जे सांस्कृतीक प्रोग्राम जाता किंवा पुजा जाता हे सगळे मराठींतल्यान जाता जाल्यार तुमी मराठी कित्याक आपणावपाक सोदिनात? मराठींतल्यान जाता ताजे फाटल्यान ऐतिहासीक कारणां आसात.
एक म्हणजे गोंयकार केन्ना दुसरे भाशेचो दुस्वास करना, ताका विरोध करना. गोंयांत क्रिस्तांव लोकांनी मराठीक केन्ना विरोध केल्लो पुर्तुगेजा वेळार ना, पुर्तुगेज सरकारान विरोध केलो ना. कित्याक पुर्तुगेज सरकारान मागीर कोंकणी केन्ना आयली गोंयांत. खूब जाण गोंयांत म्हणजे मित्र आसा ते सांगतात तूं भायल्यान आयली कित्याक म्हणटा, आमची मुळची ती. खंयच्या एका प्रदेशाच्यो 2 भासो आसतात. महाराष्ट्रीय प्राकृत जेन्ना संस्कृतांतल्यान प्राकृत आनी प्राकृतांतले फाटे महाराष्ट्रीय प्राकृत जेन्ना वयर सरली तेन्ना जाणें पयलो लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया म्हणून कंडक्ट केलो तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन. तांणी बरयला कोंकणी इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ महाराष्ट्रीय प्राकृत. फर्स्ट बॉर्न तो म्हणटा कोंकणी वॉज द फर्स्ट टू ब्रांच ऑफ, तागेलें वाक्य, टू ब्रांच ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्रीय प्राकृत इवन बिफोर मराठी. पण इतिहासीक कारणाक लागून जॉग्राफिकल कारणाक लागून मराठी डेव्हलप जाली, विकसीत जाली, कोंकणी थंयच उरली. आनी ते कित्याक उरली हें आमी सगळें सांगत रावपाक गरज ना. धर्मांतराचें संकट आयलें, परकी राज्य हांगा चल्लें, विदेशी भास आमचेर थापली आनी तातूंतल्यान आमी फाटीं पडले. आनी जेन्ना आमी पळून गेले आमचे जाणटेले तेन्ना जेन्ना शेजारी गेले म्हणजे फोंडे गेले किंवा पुर्तुगेजाचे 3च तालुके आशिल्ले तेन्ना भायर वचून जेन्ना स्थायीक जाले देव घेवन पळून गेले तेन्ना देव दवरतकीर तांची पुजा करपाक तांचे कडेन मनीस नाशिल्ले. शेजारचे राज्यांतले महाराष्ट्रांतल्यान भट आयले, 500 वर्सां पयलीं आयिल्ले भट. ताजी पयलींची हांगा मराठी आसली जाल्यार दाखय म्हाका. नाशिल्लीच, ताजी पयलीं नाशिल्ली. मराठी केन्ना आयली? पुर्तुगेज येवची पयलीं आयली. पूण केन्ना? जेन्ना संत साहित्य कोंकणींत निर्माण जावना आनी कोंकणी मराठी कडेन असो दुजा भाव नाशिल्लो आनी कोंकणी कळटा तांकां मराठी कळटाली, मराठी कळटा तांकां कोंकणी कळटाली. महाराष्ट्रांतले जे संत जावन गेले, तुकाराम जावन गेले, ताजे पयलीं ज्ञानेश्वर जावन गेलो, ह्या सगळ्यांनी मराठी भाशेक वयर काडली आनी तातूंतल्यान भक्ती साहित्य निर्माण जालें. म्हणजे आमचे गोंयचे बहुजन समाजाक जेन्ना आमकां भक्ती साहित्याची गरज पडली तेन्ना हें भक्ती साहित्य आमी वापरलें. आनी आमचे जांकां शिक्षणा कडेन एक्सेस आशिल्लो ते आमचे त्या काळा वेले सुशिक्षीत जे लोक खंयचे समाजाचे आशिल्ले ते सांगपाक गरज ना. त्या लोकांक वाचपाक बरोवपाक कळटालें, बाकीच्यांक कळनाशिल्लें. म्हजी आई वाचनाशिल्ली, बायलो व्हडल्योश्यो शाळेंत वचनाशिल्ल्यो. म्हजी आई इलिटरेट, अशिक्षीत आशिल्ली. तिका मराठी खंयची कळटली? गांवचो बहुजन समाज जो आसा तो लिबरेशन जावचे पयलीं याद करून पळयात. लिबरेशन जावचे 50 वर्सां पयलींची 1920वें शतक लागली तेन्ना कोणाक कळटाली मराठी उलोवपाक? सगळीं कोंकणी उलयताली घरांत, पूण मराठीचेर कोण दुस्वास करनाशिल्लो. मराठींतल्यान जर एक अभंग आयकलो आनंद मेळटालो. अजूनही मराठीचेर कोण दुस्वास करिना. पूण आमचो लोकवेद जो आसा, लोकवेद म्हणजे कितें? लोकांच्या भाशेंतल्यान तयार जाल्लें साहित्य ते सगळें कोंकणीन आसा. आमचो धालो कोंकणीन, धालो दर्या खंयचेय फुडें बसून. आतां तातूंत थोड्यांनी थोडी दात्यावेली गितां जी कोंकणी भाशेंतली पूण मराठीक लागीं आशिल्ली ती ताजें मराठीकरण करपाचोय प्रोसेस सुरू केलो, ताकाय कोणें विरोध केलो ना. बरोबर, हे अशी जें जालां ते दुर्दैवाची गजाल. बरें, आनी एक गजाल सांगता, सादी गजाल. आमचे गोंयकार पुर्तुगेजा वेळार धर्मांतराचे भिरांतेन पळून गेले. पळून खंय गेले? कर्नाटकाक गेले, केरला गेले. ते वतना खंयची भास घेवन गेले? जर गोंयची मराठी जाल्यार ते वतना मराठी कित्याक घेवन गेले ना? ते 200 वर्सां पर्यंत मराठी आनी देवनागरीनच बरयताले. मागीर तांणी कन्नड शिकून घेवन निरुपायान तांणी कन्नड लिपी वापरून पूण कोंकणी सोडली ना. केरला गेल्ले लोकांनी मराठी व्हेली ना, कोंकणी घेवन गेले. मलयाळम शिकले, मलयाळम लिपींतल्यान कोंकणी बरयली पूण कोंकणी सोडली ना. तांचें कौतुक करपाक जाय. सारखे. बाई, सध्या 2 प्रश्न जे सारखे प्रामुख्यान फुडें येतात, जे सगळे जाण विचारपाक सोदतात की टायम आतांच कित्याक दिसली हो सगळो इश्यू करपाचो, आतांच कित्याक घडलें? हे खरें म्हणजे म्हाका विचारपाचें न्ही. ज्या पत्रकारान म्हाका विचारलें आनी जाणें ते चौकट करून, खरें म्हणजे ही बातमी कितें आशिल्ली, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केलो, ताजेर म्हजी प्रतिक्रिया. बरोबर, ती प्रतिक्रिया दिवपाची ते हांवें सांगिल्लें मराठींतल्यान पत्र आयल्या मराठींतल्यान उत्तर दिवचें म्हणून. ताजे नंतरचे प्रश्न आयिल्ले ते अलायदा आशिल्ले. ताजे फाटलें कॉन्स्पिरसी म्हणजे लक्षांत आयलें ना. बरोबर, ती तागेली पत्रकाराची काय मागीर लोकांनी केली म्हाका खबर ना. पूण ताजे नंतर ताजेर पळय हेडलायन आयली मराठी नकोच म्हणून. हांवें मराठी नको म्हणटा तो प्रश्न गौण आशिल्लो. तेच सांगतो. तुम्ही ते म्हणूकूच ना, मराठी नाका अशें म्हणूक ना. मराठी नाका म्हणजे मराठीन जर मराठी वापरली आता बरोबर काय ना? ना, बरोबर न्ही. कित्याक लोकांक कळपा खातीर
लोकांच्या भाशेंतल्यानच उलोवपा जाय. बरोबर. लोकांक राजभाशेंत मराठी नाका हे अजूनही मानता. हे आमची ही आतांची भुमिका न्ही. पहिली पासून पयलीं म्हणजे कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचें आंदोलन तातूंतल्यानच सुरू जाल्लें. आनी जे मराठीक स्वात मेळ्ळ्या ती पसून आमकां मान्य नाशिल्ली, पूण आमी ती इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, आनी आमकां ही आंदोलनां झगडीं मस्ती आमकां आवडनाशिल्ली. आनी ताका लागून आमी जें जालें तें आमच्या हिताचें समजून आमी तें मानून घेतलें. अजुनूय तें बदलचें अशें म्हणजे ठाम मत आसा अशें न्ही, पूण तें आपशींच पेल्यान वतलें अशें म्हजें मत आसा. पूण कोंकणी ही गोंयची राजभास इतली आदरपा जाय. कोण तरी ताका सहभाशा म्हणटात, एक्झॅक्टली तांचो तो एक डिमांड. राजभाशेंतूच आसा म्हणटकीर ती आमची महाराष्ट्रांत गेल्ले कडेन म्हणटा कोंकणी आनी मराठी दोन्ही राजभाशा ना. अरे विशय येना, पूण विशय काडलो जाल्यार सांगचें पडटा, स्पश्ट करचें पडटा गोंयची राजभाशा फक्त कोंकणी म्हणून हें सांगचें पडटा इतलेंच. बरोबर. ती कोंकणीच आसपाक जाय. ती कोंकणी आसूंक जाय. मराठी नाका म्हणजे हे नेगेटीव जालें. हो नेगेटीव आमी विचारच करना. म्हाका म्हजी मातृभाशा कोंकणी हे नेगेटीव जाता. म्हगेली मातृभाशा मराठी न्ही अशें हांवें म्हणलें म्हणून एक स्टेटमेंट दिवपाचो अशें नासता. सारकें. इतलेंच. पूण आनी एक तांचें हें आसा की गोंयचे जे न्यूजपेपर आसा ते मॅक्झिमम सगळे जर म्हटलें जाल्यार मराठीन आसा. एक आसा जे कोंकणीन चलता, पूण ताच्या पयलीं एक चलतालो तो बंद करचो पडलो. सो अशें कित्याक जालें काय म्हणटा ते, जर कोंकणी जर इतलें हें आसा जाल्यार? पळय, ताजे फाटले दोन हे आसात. एक म्हणजे अर्थकारण आसा. न्यूजपेपरा फाटल्यान लोक जाय. आमच्या लोकांक मराठी वाचपाची संवय आसा हिंदू, पूण कोंकणी वाचपाची संवय ना. आनी कोंकणी वाचपाची संवय जेन्ना प्रायमरी एज्युकेशनांत मुळावी शिक्षण कोंकणीन जातलें, कॉलेज लेवलाचेर सरसकट आतां गेल्ले आसा ते लोक कोंकणी कडेन येतात. पूण हातूंत आज कितें जालां, आज ऑलरेडी आमी फुडें फुडें वचून डिजिटल एजांत पावल्यात. पूण आतां प्रिंट मिडियाक तितलें इम्पॉर्टंट ना. पूण गोंयांत 7-8 मराठी पेपर चलतात, तातले कितले मालक गोंयचे आनी गोंयचे हिताचे करतात तें पळोवपाक जाय. आनी हातूंत सरकाराची बी थोडीशी लागणूक आसा. जायराती दितना, तेंको दितना कोणाक दिवपाचो, आपले भाशेंतल्या वर्तमानपत्राक काय भायल्यान येवन चलोवपी वर्तमानपत्राक. दिवाळी अंकां कोंकणी दिवाळी अंक 2 येतात, 4 येतात, इतलेच. 5 येतात, 6 येतात जायत. महाराष्ट्रांत इतले येतात आनी त्यो दिवाळी अंकाक आमचे जायराती वचनात गोंयच्या सरकाराच्यो कित्याक वतात? वच्च्यो न्ही म्हण हांव, पूण कोंकणीक कित्याक येनात? सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्यांच्यो येवपा जाय आशिल्ल्यो. जे फाटफळ जाय तें मेळना. आनी तें आर्थीक मेन म्हणटा तें. अर्थीक फाटबळ दिल्यार एकाचे 4 पेपर येवंक शकतात. कोंकणी खातीर सुद्दां तुमी जशें म्हळें की कोंकणीक सरकाराचो तेको न्यूजपेपरांक आसपाक जाय, पूण कोंकणी भाशा फुडें काडपाक सुद्दां सरकाराचो तेको खंय तरी फाटीं पडटा. पळय, आमी सरकाराक दोश दिवप सामकें सोंपें. कितेंय करना दोश काडलो सरकाराचेर दिलो. आमी खंय चुकता तें पयलीं पळोवपाक जाय. बरोबर. आनी आमी स्वता आमकां तें पोटांतल्यान दिसपा जाय कोंकणी आमची आनी ते कोंकणी खातीर आमी कितें करपाक जाय. ती भावना ल्हव ल्हव कमी जायत गेल्या. ताजें कारण एक्सेसीव टुरिजम आसा, ताजें कारण अर्थीक धोरण आसा. आमचे लोक गोंया भायर वचून सेटल जावपाक सोदतात, ताजी फाटली मानसिकता आसा. हें सगळें लक्षांत घेवन आमी ताजेर विचार करपाक जाय. हो एक हांव म्हणटा समाजशास्त्राचो विशय, फक्त भाशेक विशय न्ही. हाजेर विचार करपाक जाय. पूण आमी आमची झांपणां लावन आमी फक्त भाशीक नदरेंतल्यानूच पळयतात. पूण तुमी सांगलें तें एकदम खरें. कारण आयजकाल हांव पळयता की भुरगे जे आसा जे कॉलेजींनी बीन शिकतात तांकां एक फॅशन म्हणा, ट्रेंड म्हणा, इंग्लिशेन उलोवपाक सोदतात. ते कोंकणीनूय सारकें उलयना, मागीर मराठीनूय उलयना आनी बाकीचे लँग्वेजीनूय सारकें इंग्लीश उलोवपाक सोदतात. कांय भुरग्यां हांव उलयलो 2 दीस पयलीं सुद्दां की बाबा तूं घरा कडेन कसली लँग्वेज उलयता? आपली आवय कोंकणी उलयता, आय स्पीक इन इंग्लीश म्हणटा तो. म्हणजे कोंकणी समजता मातशें पूण आपूण उलयना. हें आमकां खंयच्या दिशेन व्हरता? हें दुर्दैव आमचें. पूण म्हाका दिसता हांव तें नॅशनल फेनोमेनन म्हणून सांगून तें कुशें उडोवपाक सोदना. आमची जापसालदारकी, आमची पेरंट्सांची जापसालदारकी भुरग्यांक योग्य दिशेन व्हरपाची. पूण दुर्दैवान कितें जालां, आज गोंयांत कांय स्कुल्स आसात ज्या शाळेंत कोंकणी उलयल्यार पुर्तुगेजा वेळार तो कायदो आशिल्लो. कोंकणी उलयल्यार तांकां पेनल्टी आसताली. आतांय बी गोंयांत कोंकणी इंग्लीश शाळांनी कोंकणी उलयल्यार तांकां पेनलायज करतात. आयच्या दिसा आज करतात, आतांय करतात. आनी पेरंट्सांक आपोवन हाडून सांगतात तुमच्या भुरग्यां कडेन तुमी इंग्लीश उलयात. म्हगेली व्हडली धूव जेन्ना सौदी अरेबिया आशिल्ली तेन्ना ती शाळेंत भुरग्याक शाळेंत घाले. जर टिचरीन तिका आपोवन हाडून सांगलें की तुगेले चलयेक इंग्लीश उलयल्यार कांय कळना,
ताजे कडेन प्लीज तुमी इंग्लीश शिकयात. प्री प्रायमरीक तें चलयेन सांगलें एकूच घरा कडेन ताका कोंकणी आयकुपा ताजे कानार पडटा, तीय ताका शिकनाका म्हणटा काय म्हूण आपूण ताजे कडेन कोंकणीच उलयतलें, तुमी ताका शिकयात तुमी हे ताणें सांगिल्लें. पूण ही गजाल आमच्या पेरंटांक कळना हांगा. आनी दुर्दैवान लोकांक दिसता इंग्लीश ही इंटरनॅशनल आनी आमचें स्वप्नच आसा आमी केन्ना तरी गोंय सोडून वतले भायर आनी भायर वतकीर सेटल जातकीर आमकां इंग्लीश बऱ्या पडटली. त्या खातीर आज बरी घट्ट करपा जाय म्हणून. पूण ही वृत्ती फक्त गोंयांतूच न्ही आं, ही बाकीच्या राज्यांनी चड करून कॉस्मोपॉलिटन शारांनी हें पातळपा लागलां आनी दुर्दैव आमचें. आनी म्हणजे सगळ्यांत चड जी वरी आसा हुस्को आसा तो गोवा इज फास्ट टर्निंग इनटू ए स्टेट सिटी स्टेट. तुमकां फर्स्ट टायम केन्ना दिसलें की कोंकणी ही आमचे सर्वस्त्र अशें कोंकणी? एक्चुअली हांवें सांगलें तशें म्हगेल्या बापायन मराठी शाळा सुरू केल्ली. म्हणटकीच गांवाचे जे हिंदू लोक आशिल्ले कित्याक पुर्तुगेज कंपल्सरी आशिल्ली. हांव पुर्तुगेज शाळेंत वतालो. आवलांत पुर्तुगेज शिकला, प्रेमेक राव केला, चंगरावाकी गेला आनी मागीर सोडला. आनी मागीर हांव सायमल्टेनियसली मराठी शाळेंत वचून बसतालो. सकाळचें थंय बसप आनी सांजचो थंय वचून येवप अशें करून हांव शिकलां. मराठी शाळेंत शिकता आसतना म्हाका जाणवतालें कितेंय विचारपा आसता तें कोंकणीन येतालें. म्हणटकीच म्हगेली भास न्हीशी म्हाका दिसताली. आनी आमकां मराठी शाळेंत मास्तर हाडटाले ते महाराष्ट्रांतले किंवा आयले पेरे राज्य बॉर्डरी पेरे. आमकां शिकोवपाक आयिल्लो तो 4थी येता पास जाल्लो आनी आमकां 4थेक शिकयतालो. पूण आमकां दिसतालें वा काय सुंदर मराठी बरयता उलयता. म्हणजे आमकां दिसतालें तो मराठी बरी उलयता पूण ताची मातृभाशा मराठी म्हणून बरें उलयता, शिकून न्ही. आमचे खातीर शिकचें पडटालें. तरी की म्हाका मराठीचें खूब प्रेम आशिल्लें. म्हाका दिसता हांवें वाचन खूब मराठीन केलां. पूण महाराष्ट्रांत जेन्ना गेलो कॉलेजी शिक्षणा खातीर मुंबय पावलो तेन्ना म्हाका पयले फावटी जाणवपा लागलें की ह्या भाशा विविधतायेंत आमची सुवात खंयची. आनी मागीर म्हाका शेणो गोंयबाब हातांत पडटकीच म्हाका विशेश जाणवलें की कोंकणी ही स्वतंत्र भाशा. आमकां मराठीची कास धरली जाल्यार पासून आमकां संस्कृताय आमची जतन करपा खातीर आमकां आदार जातलो. पूण स्वत्व सांबाळपा खातीर स्वताची अस्मिताय जर राखून दवरतले जाल्यार आमकां कोंकणीच जाय. हाजो दिश्टावो म्हाका मुंबय वतकीच जालो. हो. पूण आतां ताचेरूच हांव हें करता की आयज कालचे जे यूथ आसा परत हांव त्या प्रश्ना कडेन येता कारण तांकां हो मोग तयार जायना असो दिसता किंवा एक दिसना खुबश्या फावटी. कितें रिजन आसूं येता? ताजें कारण मुळावी शिक्षण आमचें कोंकणींतल्यान जायना. म्हणटकीर मुळावी शिक्षणांत तांकां जर इंग्लीश शिकयली प्री प्रायमरीक जे आमकां नर्सरी रायम्स आसात लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डावन किंवा बाबा बाबा ब्लॅक शीप म्हळ्यार कितें गोंयकारांक भुरग्यांक खबर ना. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डावन कित्याक पडटात तें खबर ना. पूण गोंयाक हें शिकयतकीर भुरग्यांक कितें कळटलो आनी कसले भाशेचो मोग लागतलो. तांकां जो मोग येता तो उकलापो आसता. म्हणजे ते आपले व्हड जातकीच इंग्लीश उलयतात पूण ती इंग्लीश पासून हांव ताका बटलर इंग्लीश बी म्हणना, बरी इंग्लीश उलयतात पूण ती तांची मातृभाशा न्ही. म्हणून जी फ्लुएन्सी आसा तातूंत जी लायव्हलीनेस आसा ल्युसिडिटी आसा ती तांकां त्या भाशेंत मेळना. म्हणजे ती सगळी अशी टेक्स्ट बूक लँग्वेज जाल्ले भशेन जाता. पूण ताका लागून एक म्हणजे ती मुळावी शिक्षणांत ना. शाळेंत वतकीर हांवें म्हणलें तशें पेरंट्सांक दिसता तांकां इंग्लीश बरी येवपा खातीर घरा कडेन इंग्लीश उलोवपाक जाय तातूंतल्यान ना. दुसरें सरकारी पावंड्यार आमकां चडशे स्टेटमेंट इंग्लिशीन वतात. आमचे सगळे जे ब्युरोक्रेट आसात IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर गोंया भायल्यान येतात म्हणटकीर ते हांगा येवन तांकां कोंकणी कळना म्हणून ते तांकां कोंकणी कंपल्सरी करपाक जाय आशिल्ली. आज तामिळनाडूक गेले जायत जो IAS ऑफिसर हिंदी बेल्टांतल्यान थंय वता ताका पयलीं 3 म्हयन्या भितर इंग्लीश तमीळ शिकात म्हूण सांगतात. आमी सांगतात स्ट्रिक्टली सांगता कंपल्सरी जाय कंपल्सरी. ते क्लास घेतात वच्चे पयलीं शिकूंक सुरवात करतात. म्हणजे तामिळनाडूचो मनीस जेन्ना दिल्लीक ट्रान्सफर जाता किंवा उत्तर प्रदेशाक ट्रान्सफर जाता एज IAS ऑर IPS तो पयलीं हिंदी शिकून घेता आनी मागीर थंय ट्रान्सफर मागता किंवा वता. हें आमच्या हातूंत जायना. कित्याक हांगा IPS ऑफिसर आयलो किंवा IAS ऑफिसर जे येतात तांकां दिसता हांगा कोंकणी कळना जाल्यार जाता आमकां मराठी कळ्या पुरो म्हणून मराठीवादी समजतात किंवा मराठी महाराष्ट्रांतले समजतात किंवा हिंदी कळ्या काम जाता इंग्लीश कळ्या काम जाता म्हणून गरज ना अशी दिसता. ही विचारधारा पळय आसा ही चुकीची. म्हणून हांव म्हणटा कर्नाटकांत जो IAS ऑफिसर आसा ताका जर हिंदी कळटा जाल्यार सोड
बाकीची भासो कळटात पण तरी तो कन्नड कन्नड शिकून घेता आनी शिकपाक. कन्नडांतल्यानच उलयता. हांव म्हगेलो आनी एक अनुभव सांगता. चायना गेल्लो हय इन ए डेलिगेशन ऑफ रायटर्स. आमचे 7-8 इंडियेंतले लेखक आशिल्ले आनी 7-8 10 जाणां चायनीज लेखक व्हडले नामनेचे लेखक आशिल्ले आनी एक दुभाशी इंटरप्रीट करपी. हां. तो इंटरप्रिटर हांव कितें सांगता ते इंग्लिशींतल्यान आयकून तांकां चायनीज भाशेंत सांगतालो, तांगेले चायनीज भाशेंतल्यान आयकून आमकां इंग्लिशीन सांगतालो. पूण मागीर म्हाका दिसतालें तांकां कळना, फक्त चायनीज कळटा. पूण मागीर कळ्ळें की तांकां कितलेशा जाणांक फक्त इंग्लीश बरी कळटाली. पूण ना, तांचो स्वाभिमान, देशाचो अभिमान जागो दवरपा खातीर ते आमचे कडेन इंग्लिशीन उलयनाशिल्ले. हे आमी समजून घेवपा, ताजी फाटली मानसिकता समजून घेवपा. आमी विसरतात की आमचो इथोस कितें, आमची संस्कृताय आनी खंयच्याय संस्कृतायेचो मेजर कंपोनंट ऑफ एनी कल्चर इट्स लँग्वेज. म्हणून हें आमचे लक्षांत येना आनी ताका लागून आमी फाटीं पडटात. आज आमी बरे भशेन एक्सप्रेस करपाक शकनात. आमकां जर भुरग्यांक जर वाचनाशिल्लें आनी एक सांगता, इंग्लंडांतलो लोक आमकां सगळें इंग्लीश, पूण तांकां शाळेंत गेले बगर इंग्लीश बरी कळना, कॉलेजीक गेले बगर हायर इंग्लीश कळना. तो कितेंय इंग्लीश उलयलें भाशण केलें, शशी थरूर जर वचून इंग्लंडा उलयलो ते इंग्लीश कॉमन मनशाक कांयच सगळें माथावेल्यान वता. ताचें कारण कितें, ताका मात शिक्षण लागता. हांगा आमकां विचारतात तुमी उलयता ती कोंकणी आमकां कळना मरे म्हणपी अशे मराठी प्रेमी आसात, मराठी उलयता घरांनी. पण तांकां दिसता आमची कोंकणी हायफाय कोंकणी कितें आसची न्ही. महाराष्ट्रांत जे साहित्यीक आसात, जी समिक्षेची भाशा आसा ती हांगचे मास्तरां पासून कळना, मराठी मास्तरांक. कित्याक ती भाशा हायफाय आसता, ती त्या परिभाशा आसता, तें समजून घेना आमी. आनी केन्ना केन्नाय विशय येता डायलॅक्ट म्हणून, आनी डायलॅक्ट आमचे भितर फूट घालतात. पेडणेची भाशा तांची बोली वेगळी, काणकोणची वेगळी, सगळी भाशांक बोली असतात. बरोबर. इंग्लीश भाशेंतल्यो वेगळी बोलयो आसात. आनी कांय राज्य आसात ज्या जाग्यार एक राज्यांतली भास समजुपाक दुसरी भाशेक कठीण जाता. इंग्लिशूच दुसरे मनशाक कठीण जाता. स्कॉटिश इंग्लीश लंडनचे इंग्लीश मनशाक कळना, कठीण जाता. पूण ताजें कारण आनी तें समजता केन्ना, शाळेंत वतकीच. हे जेन्ना हे आमच्या भुरग्यांक शाळेंत घालतले कोंकणी, तेन्ना तांकां कोंकणी बरी येवपाक लागतली. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुद्धा आयल्या. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आमची फायद्याची सगळ्यांच्या. दुर्दैवान आमचे हांगा जे सो कॉल्ड मराठी प्रेमी आसात ताजे ते ट्विस्ट करतात. ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बहुभाशीक वाद मानतात म्हणून. बहुभाशा आसची, पण आपली भाशा घटमूट जाले बगर दुसरी भाशा भुरग्यांक बरी कळना, हें समजून घेनात. आनी हो ताचो आग्रो आसा. नॅशनल न्यू एज्युकेशनल पॉलिसी आमकां सांगता भुरग्यांक मातृभाशेंतल्यान आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दियात, म्हणटकीर तांकां बाकीच्यो भासो बऱ्यो येवपाक लागतल्यो. बरोबर. आज म्हाका जर बाकीच्यो भासो, हांव आतां बाकी कडेन भायर इंडिये वता तेन्ना हांव इंग्लिशीनूच उलोवचें पडटा, म्हाका उपाय नासता. महाराष्ट्रांत गेल्यार मराठीन उलयता, पूण आतां फाटीं केरला वतलो, केरला म्हाका मराठी इंग्लिशीनूच उलोवचें पडटा. इंग्लीश कित्याक म्हगे बरी जाली जाल्यार म्हगे कोंकणी बरी आसा म्हणून. कोंकणी बरी आसा. एक्झॅक्टली. हे समजना लोकांक. हे लोकांक लक्षांत येना. आनी हे एक चुकीचो लोकांक संभ्रम निर्माण करपी जो आसात न्ही, हे सो कॉल्ड अर्ध ज्ञान मेळिल्ले मराठीवादी, कित्याक तांकां दिसता की मराठी ही जगांतली एकमेव भाशा म्हणून. आमच्या गांवांत एक आशिल्लो तो नेहरूक पत्र बरयतालो, तकलेन मातसो फाटीं, पूण ताका हें आशिल्लो, म्हणजे गोंयांत कितेंय जालें जाल्यार तो नेहरूक पत्र बरोवन कळयतालो मराठींतल्यान, कित्याक आपल्याली कोंकणी ताका कळची ना म्हणून मराठींतल्यान बरयतालो. ताका दिसतालें की जे गोंया भायर सगळें मराठी म्हणून. ताचें आमी जगत तितलेंच पळयलां म्हणून. पूण ताजे पेल्यान वचपाची आमची इच्छा ना. हांव सांगता तुका, महाराष्ट्रांतले विंदा करंदीकर, भालचंद्र नेमाडे, व्हडले व्हडले लेखक, हांव नांव घेना, नारायण सुर्वे मुगेलो मित्र, आमचे बरोबर आमी 5 वर्सां काम केलां साहित्य अकादमीचेर. नामदेव ढसाळ मुद्दम कितें फंक्शन जाल्यार म्हाका गोंयच्यान व्हरून विमान धाड, फाल्यां सकाळीं तुमी आला पाहिजे आग्रो करून व्हरतालो. अशे तरेचो आमचे संबंद आशिल्ले. पूण आमकां तांचे कडेन केन्ना दुस्वास नाशिल्लो, तांकांय कोंकणीचो दुस्वास नाशिल्लो. आजूय म्हगेले महाराष्ट्रांत अनेक लेखक मित्र आसात. दुर्दैवान सांगता, आमचे जे मराठी प्रेमी किंवा मराठीवादी जे आसात, जांणी पुढचो वाद निर्माण केला, तांणी आपले लेख, आपणे बरयल्ले लेख तांकां सर्क्युलेट केल्यात. तांकां अजाप जालें, भाई असो बोलू शकतात. तांणी म्हाका विचारता फोन करून, असो काय झालो? हांव काय उलोवंकूच ना, कितें सांगतलो.
आनी म्हाका पूण हांव तूं फोनार दाखयतो आशिल्लो म्हगे मोबायलाचेर मेसेजी आसात. म्हाका सांगलें आनी एकल्यान तर स्पश्ट म्हाका बरयलां, ह्या मराठी वाद्यांना सांगा आपली चड्डी अगोदर सांबाळा. अशे तरेचे प्रतिक्रिया म्हाका येतात. हांव तें वाडयना, आमकां असली गरज ना. हे कोण कितें गरज आसा कितें गरज आसा हें आतांची न्ही. शणै गोंय बाबाक आनीच नकलामी केली. बाकी बाब बोरकार हांव म्हगेलें जर मराठी प्रेम आसा तें मराठीचेर कशें प्रेम करचें हें म्हाका बाकी बाबान शिकयलां. आपल्या आवयची निश्ठा सांबाळून, आपल्या आवय कडेन निश्ठा राखून मराठीचेर प्रेम करपाचें बाकी बाबाची धोरण म्हाका खूब आवडलें. पूण बाकी बाबाचेर खूब खूब अन्याय केला. पयलें अखिल गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन फोंडें जाल्लें 1962 दिसता म्हाका. आनी ज्या बाकी बाबान मराठी कवितेक खंय पावयली त्या बाकी बाबाक ह्या संमेलनात गाळी घाल्यो आमच्या लोकांनी. आनी आमच्या लोकांनी घाल्यो त्यो बरें आसा. गोंयच्या लोकांनी घाल्यो, महाराष्ट्रांतल्यान गोंया येवन घाल्यो. आनी हें आमी गोंयकारांनी मोन्यांनी आयकून घेतलें. कित्याक पुर्तुगेजा वेळार आमी 400-450 वर्सां पुर्तुगेजा शेकातळा उरले, गुलामगिरीत उरले. ती आमची वृत्ती जी आशिल्ली, सुबेज उलोवप ना, तोंड उक्ती करून सांगप ना, तें उरलें. अरविंद भाटेकार एकलोच आशिल्लो थंय 10 जाणां मुखार उबे रावन तांकां फाटीं घे म्हूण सांगपी. पूण ताका भायर काडून भायर धांवडायलो. पूण म्हजें सांगपाचें, बाकी बाबाक ह्या लोकांनी अशे तरेन बाकी बाबाक ज्ञानपीठ मेळटलें आशिल्लें ना केलें ह्या लोकांनी. प्रत्येक कडेन ताका एट एवरी स्टेप बाकी बाबाचो पांय हांणी ओडलो. सगळे आपआपली म्हणपी, आपले आपली म्हणपी बाकी बाबाची कविता माथ्यार घेतली, पूण बाकी बाबाचो अपमानच केलो सगळे कडेन. ह्या बाकी बाबाची पुस्तकां जाळून टाका म्हणून आचार्य अत्रेन सांगलें. बाकी बाबाचें मन केदें व्हडलें. बाकी बाबान परतो ताकाच धाडलो. पुस्तकां जाळणार ना, मला बोलवा, पहिली काडी मी पेटवेन. हें हांचे लक्षांत येना. हाजी फाटल्यान बाकी बाबाच्या काळजांत केदो जाळ उठलो आसतलो तें आयकून तांगेलें. ज्या मराठीचेर प्रेम केलें, ज्या मराठीक सर्वस्व दिलें, आमकां गोंयकारांक केन्ना केन्ना दिसतालें बाकी बाबान सगळें मराठीक दिलें, आमकां मात कांय दवरलें, इतलेंशें दिलां म्हणून. खरें, बाकी बाबान कोंकणीक 4 पुस्तकां दिलीं, मराठीक 50 दिलीं. पूण बाकी बाबाची ही निश्ठा आमी समजून घेनात. बाकी बाबाचें मराठी प्रेम ह्या लोकांनी समजून घेतलें ना. प्रत्येक पावण्यार बाकी बाबाचे पांय उडले. बाकी बाबाचो जसो अपमान केलो तसो आज जेन्ना हे कोंकणी मराठीची बोली आहे म्हणटात तेन्ना खरें म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांकां पयलीं चूप करपाक जाय आशिल्लें. कित्याक सरकारी धोरणाच्या विरोधांत उलयता म्हणून. हे राज्य सरकाराच्या विरोधांत उलयतात, गोंयकारांच्या विरोधांत उलयतात. सगळे कोंकणी समस्त कोंकणी लोकांच्या म्हणजे जावं मागीर कर्नाटकांतल्या, जावं केरळांतल्या, जावं महाराष्ट्रांतल्या, ह्या सगळ्या लोकांच्या विरोधांत तुम्ही उलयतात. फक्त गोंयकार ओगी रावतात म्हणून तुमी हें अशें उलोवंक शकतात. खोटी मारतले आमचेर. कितले ते सोंसून घेतले गोंयकार. हांव तेंच सांगता, म्हणजे मराठीचेर प्रेम करूंक शिकात, मागीर तुमकां कळटलें. न्ही, प्रेम करात. हे प्रेम न्ही. दामोदर मावजो मराठी द्वेश्टी आहेत, महाराष्ट्र द्वेश्टी आहेत. हे विधान करपाक पयलीं तूं मराठीचो द्वेश करता हें लक्षात दवरात. कोंकणीचो सोड, कोंकणीचो द्वेश केलो म्हणून कावळ्याच्या शिरपान गाय मरना म्हणटात न्ही. कावळ्याच्या शिरापाची आमकां भिरांत दिसना, पूण तुमी तुमकांच श्राप दितात. गोंयांत रावन मराठीचेर अशे आक्षेप घेवप गोंयकारांच्या म्हणजेच पयलीं तुमी मराठीक खेपतात अशें म्हजें मत आसा. ज्या तरेची रिएक्शनां आयली हाज्या फाटल्यान एक कोण तरी आतां जाला इशू, सो पॉलिटिकली आमकां मायलेज घेवपाचोय प्रयत्न करतले आसात. पॉलिटिकली मायलेज फक्त गोंयांत न्ही, हे जे कोण बरोवपी आसात न्ही म्हणजे विरोधांत, तातूंतली थोडी तरी अशी आसात जांकां महाराष्ट्रांत दाखोवपाचें आसा की आमी गोंयांत मराठीक प्रोटेक्ट करपी, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ मराठी इन गोवा. ही इमेज थंय तयार करपा जाय. आनी थंय जेन्ना महामंडळां जावं परिशदो आसात थंय आपल्याक कितें सुवात मेळची. आमी हांव गोंयचो व्हडलो लेखक, हांव गोंयचो साहित्यकार, मराठी साहित्यकार म्हणून थंय आपल्याक सुवात मेळून ते आपलो कुटुंब हालोवन घट्ट करपाचो हो एक प्रयत्न आसा, हें कळटा. पूण हाजी ही जी वृत्ती आसा न्ही ही घातक. ही लेखक म्हणूनय घातक आनी पॉलिटिशियन म्हणूनय घातक. सो भाई फुडें वतना एक तांचें हें आसा, म्हणजे खुबदां हांवें आयकलां की मराठी जे खुबदां म्हणटा मराठीवाले जे आसा ते मराठी जे प्रेमी आसा ते किंवा बाकीचे की आमी कोंकणीचो द्वेश करिना, आमकां कोंकणीचो दुस्वास ना अशें म्हणटा. पूण एका वाटेन
ते म्हणटा की आमका फक्त मराठी हेतूर जाय, राज्यभाषेच्या हेतूर जाय, पण आम्ही कोंकणीचो द्वेष करिना. कशें पळयता ह्या गोष्टी? पयलीं सुरवातीक सांगता शणै बाबान जेन्ना कोंकणीन बरयलें, कोंकणीन बरयलां म्हूण तो महाराष्ट्र द्वेश्टा म्हणटाले. मराठीचो द्वेश करपी म्हणटाले. द्वेश हें उतर म्हाका दिसता शणै बाबान बरोवपाक सुरवात करतकीच आयली. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबावट 1910 त्या अदमासाक. ताणें तें संशोधन करपाक लागतकीच ताजे लक्षांत आयलें. ताजे नंतर प्रत्येक पावण्यार कोंकणीक जर कोणें विरोध केला तो ह्या सो कॉल्ड मराठी प्रेमी मराठीवादी लोकांनी. ताणें म्हाका एकच इन्सिडंट दाखोवचो ज्या जाग्यार मराठीचो द्वेश गोंयकारांनी किंवा कोंकणी मनशांनी केलो म्हणून. द्वेश करप न्ही, मराठी राजभाशा विधेयकांत नाका म्हणप हो मराठीचो द्वेश. जाल्यार महाराष्ट्रांत सगळे हे महाराष्ट्र आसा तो गुजराती म्हणपाक जाय, कोंकणी द्वेश. आमकां वसंतराव नाईक जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी ओपिनियन पोलाचे वेळार आमकां उतर दिल्लें. ओपिनियन पोलांत विलिनीकरणा बाजूनय मत द्या, आमी मराठीला मान्यता देऊ म्हणून, कोंकणीला मान्यता देऊ म्हणून. अच्छा. तेन्नाचें उतर ताका याद धरात. तेन्नाचें पळोवन सोदून काडल्यार तुमकां मेळटलें. पण तें आमकां तें कळटालें कोण उलयता तें आनी आमकां ताजे फाटली भुमिका कळटाली. पूण आमकां प्रत्येक पावण्यार साहित्य अकादेमीक राजकारण लागता तें साहित्यकारण, भाशाकारण. म्हण जेन्ना कोंकणी गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना एक मागणी गेली की कोंकणीक आमकां साहित्य अकादेमींत मान्यताय मेळची म्हणून. चंद्रकांत केणी बी सगळे आशिल्ले तेन्ना. कोणी प्रस्ताव दिल्लो म्हाका खबर ना. साहित्य अकादेमींत कोंकणी नाशिल्ली तेन्ना एक प्रस्ताव आयलो. तशें भोजपुरीचो आयिल्लो किंवा आनीक भाशांचो आयिल्लो. म्हूण तांणी कितें केलें, एक कमिटी नेमली आनी हातूंतल्यो खंयच्यो भासो आमी मान्यताय दिवया हाजेर विचार करपा खातीर. तांणी संशोधन केलें, सगळे कडेन भोंवले, 4 कडेन भोंवले, लोकांक विचारून पुस्तकां वाचून तांणी निर्णय घेतलो की कोंकणी एकमेव भाशा हातूंतली आसा जिका इमिजिएटली पयली मान्यताय दिवपाक जाता. भोजपुरी बी रावया आमी, कित्याक तांकां विरोध आशिल्लो फ्रॉम विदीन. म्हूण तांणी प्रस्ताव हाडलो. सुनीती कुमार चॅटर्जी हिमसेल्फ इज ए ग्रेट स्कॉलर आनी तो भाशा तज्ञ, भाशा विद्वान. ताणें अभ्यास केलो आनी ताणें थंय प्रस्ताव हाडलो. ताजी पयलींचो एक इन्सिडंट सांगता. हांव जाणा लांब पूण सांगता. सुनीती कुमार चॅटर्जी एक वर्स गोंया आयिल्लो. म्हाका दिसता तो अभ्यास करपाकच आयिल्लो पळोवपाक. थंय आयिल्ले कडेन तो मांडवीत राविल्लो आनी तेन्ना गोंयचे कांय मराठीवादी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की गोंयची भाशा ही कोंकणी आसप स्वाभावीक म्हणून. तर गोंयचे कांय मराठीवादी वचून ताका मेळ्ळे आनी ताजे कडेन लागले झगडपाक. आनी तांणी तागेलें विचारपाचें, तुका मराठी येता, तुका कोंकणी येता, तूं कसो सांगता कोंकणी ही भाशा म्हणून. सुनीती कुमार चॅटर्जी ह्या व्हडले विद्वान हांगेली झगड्यांनी तो पडटा. आनी ताका विचारलें, लूक, नोईंग ए लँग्वेज इज knowing a language is different from knowing about the language. विद्वान न्ही. तांचे नोईंग भाशा समजप वेगळें आनी भाशे विशीं समजप वेगळें. तें तांकां उत्तर आशिल्लें. साहित्य अकादेमींत जेन्ना कोंकणी प्रस्ताव आयलो, एक्झिक्युटीव कमिटी मुखार तो पास जालो. एक्झिक्युटीव कमिटीचेर तेन्ना मराठीचो कोण आशिल्लो म्हाका स्पश्ट याद जायना, पूण तो पास जालो. आनी जेन्ना जनरल कावन्सिलान फायनल निर्णय घेवचो आसता तेन्ना 8 जाण मराठीचे आशिल्ले, इन्क्लुडींग पु ल देशपांडे, वसंत बापट आनी कोण आशिल्ले. म्हाका दिसता S.G. मालशे आशिल्ले. मालशे वॉज नॉट अगेन्स्ट कोंकणी. आय एम नॉट शुअर नाव सगळं मालशे म्हाका याद जाता. पूण सांगपाचें म्हणजे ते 8 जाण मराठी मनशांचो विरोध आशिल्लो आनी हिंदी आनी खंय लोकांचो विरोध आशिल्लो तो वेगळे कारणा खातीर. हिंदी ते भोजपुरी पयलींच हिंदीक पयशे कमी मेळटात, पयलींच आमी 18 भाशा आमच्यो मान्यताय प्राप्त भाशा आसात, तांचे खातीर फंड आसतो पावना आनी तुमी आनी भाशो घेतकीच आमी खर्च वाडयतले कशे त्या भाशेचेर अशें म्हणून तांणी विरोध केल्लो. तेन्ना 15 ऑगस्ट 60-70 अशे 80+ आसतात, इतले लोक आसतात जनरल कावन्सिलाक. ताणें तो पास केलो. पास करतकीर बोवाळ सुरू जालो. महाराष्ट्रांत चड बोवाळ सुरू जालो आनी महाराष्ट्रांत हे सगळे जे म्हणजे पु ल देशपांडेचेर पासून ताणें आरोप केलो, पुलनी कोंकणी प्रेमामुळे आपली तलवार म्यान केली, उलयलो ना म्हणून असे आरोप जाल्ले. आरोप म्हणजे
कोंकणीचे मराठीचे फावरा उलयले ना उलयलो ना जाल्यार कोंकणीचो हे कोंकणीचो आनी मराठीचो कोंकणी जाय म्हणप म्हणजे मराठीचो द्वेश करप अशे तरेचें वातावरण तयार केलें. आनी निमा कडेन ह्या मंडळान जनरल कावन्सील मराठीच्या मेंबरांनी कळयलें की परतून ठराव हाडचो आमचो आक्षेप आसा म्हणून ताणें तो परतून 1975 पास केल्लो ठराव. इन द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ साहित्य अकादमी एक फावटी पास केल्लो ठराव फुडल्या वर्सा परतो हाडलो परतून पास करपाक. तेन्ना दुसरे फावटी हाडटकीच जे लोक विरोध करताले दुसरे फावटी कितें हाडची गरज कित्याक पडली पास केली ताणें मागलें आमी समजून घेनासतना तुमी पास केला मराठी लोकांनी मागलें आनी पॉलिटिकल प्रेशर आशिल्लें वेल्यान म्हणजे मंत्र्यां कडच्यान बी आयलें. आनी सुनीती कुमार चॅटर्जी किंवा साहित्य अकादेमी इज अबाव पॉलिटिक्स तांकां हें पॉलिटिकल चेपण कशेंच वचनाशिल्लें. तांणी सांगलें परतून हाडटात परतून हाडलें. आनी तेन्ना मराठी लोकांनी खूब प्रचार केलो. तेन्ना बाकीचे जे लोक आमकां विरोध केल्लो कोंकणीक विरोध करपी आशिल्ले ते अजाप जाले तुमी कित्याक कोंकणीक विरोध करता इतली येदेशी भाशा वयर सरता सरू तुमी विरोध करतात काय म्हणून. आनी ह्या फाटी फाटली फाटी 15 विरोध आशिल्ले ह्या फाटी 8 जाणांचो विरोध फक्त मराठी मनशांनी विरोध केलो बाकी सगळ्यांनी मान्य केलें आनी ती मान्यताय मेळ्ळी कोंकणीक. एक विरोध कोणाचो मराठीवाद्यांचो मराठी लेखकांचो द्वेश कोणी केलो कोंकणी मनशांनी कोंकणी जाय म्हणून आमी मराठी नाका म्हणली केन्नाच ना. फक्त राजभाशेंत आसपाव नाका आमची भाशा एक पाटी तूं कोंकणी ही बोली भाशा न्ही कोंकणी स्वतंत्र भाशा मानली की तुमी गोंयांत जे मानताले की मराठी कोंकणी ही मराठीची बोली तांणी मानून घेवपा जाय कोंकणी ही भाशा स्वतंत्र भाशा. एक पाटी स्वतंत्र भाशा मानून घेतली की विरोध सोंपलो. जशें महाराष्ट्रवाद सोंपलो तसो मराठी वाद सोंपलो अशी म्हजी मात. आनी तातूंत हाजो अर्थ हांव महाराष्ट्रा गेल्यार मराठीक विरोध करना इवन गोंयांत करना. विश्वास पाटील हो म्हजो सामको लागींचो मित्र. अशें कोणीच पळोवंक ना बाई तुमी सोडा किंवा आनीक कोणी न्हय जे कोंकणी मोगी जे आसा किंवा कोंकणी खातीरचे कोणी मराठीचो केन्ना द्वेश विरोध कसले कांयच करूंक ना. आरे एक सांगता मराठी येदी व्हडली समर्थ भाशा तुमी परतून आमकां सांगतात कोंकणीत हें ना कोंकणीत तें ना मराठीत हें आसा तें आसा मान्य आसा आमकां. कोंकणी वयर सरिल्ली आसा 400 वर्सांत ही चेपणां पडिल्ली भाशा ती 50 वर्सां वयर सरची ना. त्या खातीर जें उत्कर्शा खातीर जें आमकां काम आसा तें तुमी करा न्ही आमचे बरोबर. कोणें आमकां मराठी प्रेमींनी आमकां हात दिला शाळेंत उलोवपाक किंवा साहित्य वयर काडपाक किंवा वर्तमानपत्र चलोवपाक कितले लोक आसा आमचे बरोबर. ते सांगतात आमी द्वेश करत नाही म्हणजे कितें आमी ओगी रावतात आमी कांय करनात पण आमी तुमचो द्वेश करनात. आमी मात उरफाटे आमचे कोंकणी लेखक मराठीन बरयतात. द्वेश आसल्यार पोटांत द्वेश आसल्यार मराठीन वर्तमानपत्रांनी बरयतले आशिल्ले बरोबर. म्हाका दिसता ही समजून घेवपाची पयली गरज आसा. भाई हे सगळेच एक लास्ट 2 क्वेश्चनाचेर येता. हे सगळ्याची एक सुरवात म्हळ्यार हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जायते गव्हर्मेंटाचे जे पत्रकां येता किंवा इन्विटेशन्स वयता ते इंग्लिशींतल्यान कोंकणींतल्यान आनी मराठीन आनी कांय कडेन हिंदीनूय वतात. सो ते फक्त इंग्लीश एक स्टँडर्ड लँग्वेज आसा ओके ती वतात आनी कोंकणींतल्यानूच वचपाक जाय अशें बीन दिसता केन्ना न्ही. पळय जेन्ना एक सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता ज्या जाग्यार गोंयकार आनी गोंय भायलेय लोक आसतात एक समजा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर येतात तेन्ना इंग्लीश लँग्वेज इज एन ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ इंडिया. एक याद इनिशियली इट वॉज मेंट ओनली फॉर 15 years ते गजाल वेगळी पण ती कंटिन्यू जाता म्हणजे एक ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून हिंदी आनी इंग्लीश आसप स्वाभावीक. पूण गोंयची भाशा म्हणून फकत कोंकणी आसूंक जाय. पण मराठी इतली वर्सां छापतात आमी केन्ना विरोध केला केन्ना ना ओपनली विरोध केला ना. आमकां दिसता अरे कित्याक घालपा जाय ही. आनी बरें देवनागरी कोंकणी तांकां कळटा तांकां मराठी कळटा समजता. जेव्हा मराठी कळटा तांकां देवनागरी कोंकणी कळटा जाल्यार सांगचें ताणें आमकां कळना म्हणून. तुमकां कोंकणी कळटा न्ही आमी कोंकणी भाशक पूण आमकां मराठी प्रेमी ओके म्हणजे तशें जाल्यार तुमी कोंकणी बरोबर मराठी कित्याक मागता. कोंकणी बरयिल्लें आमंत्रण तुमकां कळटा पूण सरकारीचें मेंगेपण आसा. सरकार करता कितें सगळ्यांक शांत करता तुकाय घे तुकाय घे तुकाय घे तुकाय घे. जेन्ना गोंयांत ऑल इंडिया रेडिओ आयलो ते कोंकणीचें केंद्र म्हणून आयलो. मराठीचीं केंद्रां वेगळी कडेन आसात. कोंकणीचीं केंद्र फक्त 2 कडेन 3 कडेन आसात. कर्नाटका एक आसा आनी गोंयचें स्वतंत्र फूल फ्लेज कोंकणी केंद्र. पूण थंय बी आमचे राजकारणी लोकांनी प्रेशरायज करून मराठी घे म्हूण सांगलें. दूरदर्शन आयलें
कोंकणीत ना म्हणून दूरदर्शन आयिल्लें. अजुनूय दूरदर्शनाचेर वचून विचार मराठी लोकांचो कितलो आग्रो आसता. तुमी 2 तास मराठी कोंकणीक दितात, 2 तास मराठीक जाय म्हणून. अरे तुमी कोंकणीक घाल्लो वांटो तातूंतय वांटो सोदतात. गरज हा कोंकणीक सध्या जाय पूण तुमकां अरे मराठीत यादी व्हडली प्रोग्राम जातात, इतली चॅनल चलतात. तुमकां मराठीचो प्रेम आसला ते शिकात, पूण उलट तुमी आग्रो धरात आमची कोंकणीतय दिया मरे आमकां म्हणून. बरोबर. दुर्दैव आमचें. म्हाका दिसता भाई तुम्ही ज्या तरेन उलयले आनी म्हाका हे एक कोंकणी मोगी म्हणून हांव समजोवपाक शकता, कारण तुमी जे मनांतल्यान आयज उलयल्या ते प्रत्येक गोंयच्या लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. हांगासर भाईन जे सांगले एक गोश्ट आमी कोणूच म्हणजे भाईचेच म्हणा किंवा जे कोंकणी खातीर झगडटा केन्नाच मराठीचो द्वेश करूंक ना आनी खंयच्याच शब्दांनी मराठीक केन्ना वेडे वांकडे कांय म्हणूकूय नासतले. बट एक आसा जे भाईन ह्या इंटरव्यू सोंपता म्हणसर भाई हांव एक हें करूंक सोदता की समप करूंक सोदता, कोंकणी वाडोवपाक जर जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी मेळोन काम करपाक जाय. जे मराठी म्हणटा आमकां तेंच्यांनी आमकां हेल्प करपाची गरज आसा आनी आमी खंयसरूच मराठीक द्वेश असो करिना कोणूच. भाईन जेन्ना सांगले तेन्ना सो भाई तुमी मन मेकळें करून उलयलें म्हणून हांव खरेंच सांगता देव बरें करूं. आनी हो इंटरव्यू लोकां कडेन पावपाक जाय आशिल्लो, कारण खुबशे गैरसमज आसा की तुमी आतांत कित्याक उलयले जाचेर तुमी सांगले, किंवा तुमी म्हणटा की मराठी आमकां गोंयांत नाकाच, अशें खुबशे म्हणटा की मराठी उलोवंक जायना हे ते अशे तरेचे जे खुबशे युवा आसा तांकां अजून खबर ना की भाईन एक्झॅक्टली कितें म्हटलें आसतलें आनी कितें ना ते. सो हे सगळे जे मिसकॉन्सेप्ट आसात ते सुद्धा क्लियर करपाक थँक्यू. देव बरें करूं भाई तुमी टायम दिलो म्हणून. आतां आनी एक याद करता वता वता म्हाका याद जाली. चंद्रकांत केणी आनी मराठी पत्रकारितेक केदें व्हडलें योगदान दिलां. मराठी साहित्यांतय बी खूब बरयलां, कोंकणीन बरयलां, कोंकणीचो पाखो घेतला, कोंकणी कडेन निश्ठा, पूण मराठीक फाट केली ना. पूण गोंयच्या एकाय मराठी व्यासपीठाचेर चंद्रकांत केण्याक आपयलें ना. खंयच्याय गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनात चंद्रकांत केण्याक स्थान दिवं नाशिल्लें. एक प्रयत्न केल्लो लक्ष्मणराव सरदेसायान, जो मराठीचो एक कथाकार आनी जो कोंकणीक तेंको दिवपी, त्या लक्ष्मणराव सरदेसायान जेन्ना कुडचड्यार गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन जालें तेन्ना एक समन्वयाची भुमिका घेवन आतां आमी हें बदलया आनी कोंकणी मराठी एका व्यासपीठार येवया म्हणून प्रयत्न केल्लो. पूण खूब जाणांच्या पोटांत दुखलें, ना आयले कोण आनी तांकांय बी फाटच केली. हें दुर्दैव आमचें. पूण हातूंतल्यान जर समज घेवन म्हणजे खूब मराठी प्रेमी आसात गोंयांत, मराठी प्रेमी जे म्हजेरय प्रेम करतात, एक लेखक म्हणून म्हणया, एक मनीस म्हणून म्हणया, आनी तांचे विशीं म्हाका खूब आदर आसा. जशें महाराष्ट्रांतल्या प्रत्येक शारांत म्हजेर प्रेम करपी आनी तांचे विशीं आदर आसा अशे तरेचे व्हडले व्हडले लेखक. म्हाका जेन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना रावसाहेब कसबे धरून रवींद्र शोभणे धरून अनेक लोक आमचे घरांत आमकां येवन मेळून गेले अभिनंदन करपाक. गोंयचे ह्या सगळ्या मराठीवाद्यांक विचारात कितले लोक आमगेर येवन गेले काय म्हणून. येवन गेले, थोडे लेखक येवन गेले, पूण एकाय आज जाणी स्टँड घेतला तातले एकल्याकय विचार कोंकणीक ज्ञानपीठ मेळ्ळें म्हणून महाराष्ट्रांतले लोक गोंयांत येवन मेळून गेले. फादर द ब्रिटो वळखत तूं? फादर द ब्रिटो जो मराठी साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष जावन गेलो, तो कॅन्सर जावन हातुराचेर आशिल्लो. ताका इतलो आनंद जालो की ताणें मराठींतलो एक नामनेचो कवी सायमन मार्टिन्स आनी दोग जाणांक आपली शाल, फुलांचो गुच्छ आनी नाल्ल दिवन आमच्या घरा कडेन हांगच्यान विरारच्यान माजोड्डी धाडलो. कित्याक काय म्हळ्यार म्हजी अभिनंदन करपाक, दोळ्यांत दुकां हाडपाची ह्या लोकांनी. ह्या मराठी लोकांनी आमकां इतलें भरभरून प्रेम दिलां आनी आमचेच मराठी प्रेमी, सो कॉल्ड मराठी प्रेमी आमचो दुस्वास, आमी दुस्वासी म्हणटात. हेंच वायट दिसता म्हाका दिसता मनाक खरेंच खूब खंत भोगता जेन्ना आमचेच कांय अशे व्यक्ती आसा जांचे कडल्यान अशें आयकपाक मेळटा. आनी भाई तुमी ज्या तरेन उलयले ते म्हाका दिसता एक खंयचोय कोंकणी खातीर जे मनांत एक कळवळ दवरता त्या मनशाक हे प्रत्येक मनशाक कळटले आनी समजतले बीन. आनी कोंकणी कित्याक गरजेची आसा आमच्या गोंयांत आनी कोंकणी खातीर कोंकणी समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय हाजेर सुद्दां विचार करपाची म्हाका दिसता प्रत्येकान गरज आसा.
आणि हो वाद न्ही, हो वाद जावपाकूय जायना गोंयच्याच अर्थान. कोंकणी ही राज्यभाशा आसा, राजभास कोंकणीच आसपाक जाय, हाचेर जे गोंयचे गोंयकार आसा तांकां कोणाकूच ना म्हणचें ना. सो हाचेरूच हांव सोंपोवपाक सोदता भाई, तुमी वेळ दिलो, गणेश चतुर्थी आसा आनी तुमी बिजी आसा, सो देव बरें करूं भाई. थँक्यू. थँक्यू. एक विचार लोकां कडेन पावयलो. थँक्यू.